फाटले 2-4 दीस जाले मोठ्यान पावस पडत आसा आनी खुबश्या भागांनी झाडां पडटा, पालसणां कोसळटात. पण एक असो इन्सिडंट आमी पळयलो सांग्यार जंय काजूगट्टो म्हणून एक वाडो आहा. तो एक्चुअली पंचायत कावरेपिल्ला हितून केपेंच्या हितून पडटा, बट तो भाग मतदारसंघ म्हणून सांगे मतदारसंघांत येता आनी तो थंयचो एक जो कच्चो रस्तो आहा तो अजून पक्को रस्तो ना. आनी तो थंयचो तो रस्तो व्हांवून गेलो उदका लागून. थंयचो साकोस बारीकसो आसलो तो व्हांवून गेलो, तेची वाट बंद जाली लोकांची. पण आजून पर्यंत 60 वर्सां जालीं गोंय स्वतंत्र जावन, तरी हो वाठार डेवलप कित्याक जावंक पावना? कित्याक सांगे आमी पळयता की डेवलपमेंट इल्लो इल्लो जायता, पण हो वाठार कित्याक उरलो? तेजेर खूब प्रश्न उबे रावले आनी तेजेर उलोवपाक आमच्या वांगडा आहा सांगेचे आमदार आनी गोंय सरकारांतले मंत्री सुभाष फळदेसाय. सर, हो जो काजूगट्टो वाठार आहा थंय आतां पावसाक लागून इन्सिडंट जालो आमी पळयलो. तुमी एक्टिवली काम करता तुमच्या मतदारसंघान डेवलपमेंट करपाचो. हो वाठार कसो कुशीक उरलो? वास्तवीक हो वाठार कुशीक म्हणजे म्हजो मतदारसंघ आसा तो दोंगर टेकड्यांनी असो वेढलेलो. तुमी पळयतले की साळजिणी आसतले, टुडो आसतले, वेर्ले आसतले, मानगळ आसतले, काजूर आसतले, काजूगट्टो आसतलो, गुळ्यावाडी आसतली, मागीर कर्ला आसतलो. अशे अनेक भागांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर, परमनंट रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर ह्यो फॅसिलिटी नाशिल्ल्यो. 2012 अनेक भागांनी हांवें रस्ते केले कळ्ळें न्ही. इवन कर्ला वो एडजसंट टू काजूगट्टो हांगा 2012 हांवें रस्तो केलो, सादारण ते 2.5 कोटी मोडून. आनी ताचे नंतर परत एक फावटी त्या रस्त्याची दुर्दशा हांव नेक्स्ट टर्म जालो ना. गेले त्या वर्साक हांवें एक टेंडर काडलो आनीक तो कॉन्ट्रॅक्टर आयलो, नाल्ल फोडलो, पूण कॉन्ट्रॅक्टर मागीर डिजॅपियर जालो. PWDक हांवें कंप्लेन केली पूण ताजेर एक्शन जाली ना. दुसऱ्या वर्साक दुसरो टेंडर काडलो. ह्या वर्साकय तो कॉन्ट्रॅक्टर आयलो, नाल्ल फोडलो, सुरवात जाली आनी तो परत कॉन्ट्रॅक्टर गायब जालो. अशें हे कर्ला गांवचें. आतां एडजसंट टू दीस आमी उलयता तो करंट काजूगट्टो रस्तो. काजूगट्टो रस्तो हो परत एक फावटी खंयच्यान जाता? बार्शे गांवांतल्यान, म्हणजे केपें मतदारसंघांतलो बार्शे, काणकोण वचपाच्या वाटेवेल्यान थंयच्यान रस्तो आमी वतात, गोकळ्ळे वतात आनी किस्कोण वता. आनी किस्कोण टू काजूगट्टो हो एक भाग आसा सादारण 3.5 किलोमिटरांचो. हो 3.5 किलोमिटरांचो भाग गेले म्हाका दिसता 15 वर्सां प्रत्येक वर्साक पावस जाले नंतर हांव ताचे रिपेर वर्क करतां. सादारण 2-3 लाख खर्च करतां. जालो जर जायत जाल्यार म्हजेय कश्ट कमी जाता आशिल्ले. पूण दुर्दैवान जालें कितें की हो रस्तो तेजें एक्विजिशन प्रोसेस पयलीं 5 वर्सां बंद नाशिल्लो. सगळ्याच कडेन एक्विजिशन जायनाशिल्लें. पण ताजे नंतर 5 वर्सां ही हांव फाटले फावटी आमदार नाशिल्लो. ह्या फावटी आमी जेन्ना सुरू केला तेन्ना आमचो फाटले फावटीच्यान म्हजे प्रयत्न आशिल्ले की ह्या रस्त्याचें एक्विजिशन जावपा खातीर कन्सेंट दिवचें पडटा, NOC दिवची पडटा, प्रॉपर्टी मालक येवचे पडटात. आतां हो रस्तो जावपाक जाय त्या विलेजर्सां खातीर तांचेच मागणी आसता, तांचेच आंदोलनां आसता रस्तो जावपाक. जमीन तांचीच, जमीन तेंच्या मालकीची आसा. जमीन तांच्या मालकीची आसा. कांय मालक भायले आसात, ते भायले मालक आमी घेतात, तांचे कडेन आमची उलोवणी जाल्ली आसात. पण जे रस्तो जाय पळय आहा न्ही, तांचेच एकत्रीकरण येना. ते म्हणटा की म्हजो बापोल भाव आसा तो दिता, हो दिना. अशा परिस्थिती भितर कन्सेंटय दिनात. काल अकस्मात हो रस्तो व्हांवून गेलो. तुमी कशे पावले ते टायमार? 2012 हांवें सादारण ते रस्तो हांव करतांच. हो म्हज्या खर्चान करता हांव. गव्हर्मेंटाचे कांयच फंड्स नासतना गेले कित्येक वर्सां हो रस्तो मेंटेन करता. काल आमी तुमकां सांगतले जर जायत ह्या गांवाचें म्हणजे 106 पॉप्युलेशन आसा, तातूंतले एक डेप्टी डायरेक्टर ITचोय जाल्लो आसा. ह्या दुर्गम भागांतल्यान शिकून आयज गोवा गव्हर्मेंटा भितर डेप्टी डायरेक्टर प्रदीप गांवकार म्हणटा तो आसा. ताणें म्हाका फोन केलो की तो गांवांत भितर कळटकच ताणें म्हाका फोन केलो. हांवें ताकाय आपयलो. आमी दोगूय बरोबर गेले आनी परत एक फावटी हांवें एसिस्टंट इंजिनियर आनी तांचे ऑफिसर्स घेतले आनी ती पळोवणी केली. आमी पळोवणी केले जर जायत जाल्यार रस्तो सगळो एकच कडेन न्ही, तर संपूर्ण तुवें पळयलें जर जायत जाल्यार रस्त्याक मदीं कमरभर उदकांतल्यान वचचें पडटा. सकाळ फुडें भुरगे जे कॉलेजीन गेल्ले तांकां रिटर्न वचपाक मेळना. सादारण कॉलेजीन वचपी, स्कुलान वचपी सादारण 12 भुरगे आसात. 3 जाण भुरगे हांगा इंजिनियरींग कॉलेज करतात 106 पॉप्युलेशनांतले. एकटे NIT करता, कळ्ळें न्ही. हातूंतय एज्युकेशन लेवलय करतात. हातूंत भितर 5-6 जाण कामगार, म्हणजे सादारण 7-8 लोक. 3 जाण परमनंट नोकरी करतात, 2 जाण टिचर आसतले. अशे पद्दतीचें हें आसा. म्हणजे वास्तवीक आमी शिकिल्ले आसपाचे. म्हणजे हांव दर 3 म्हयन्यांनी ह्या गांवांत भितर वचपाचो, कळ्ळें न्ही. आनीक थंय शाळा नाशिल्ली आनी शाळे खातीरय जमीन कोण दिनाशिल्लो. आनी जमीन दिना जाल्यार सरकार शाळा बांदपाक जायना. गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल ना.
त्या वेळार हांवें म्हज्या खर्चान ती शाळेची इमारतय बांदली. आयज थंय शिक्षकाची नेमणूक केली. अशें कांय ना जे कांय लोक दुर्लक्षीत केले म्हणटा आनी कितें एस.टी. म्हणून तांकां सायडीन दवरलें. अशें जालें की कांय दीस फाटीं NGOचे लोक जे वावुरता NGO म्हणून ते थंय पावले आनी तेवूय तुमचेर आरोप करताले की तुमी डेव्हलपमेंट करिना, तुमी फाटीं पडटा म्हणून. हय, खूब आरोप जाले. म्हाका दिसता की पणजे येवनय तांणी निदर्शनां केलीं, खूब मोठे बोर्ड घेतले आनीक म्हाका म्हज्या सगळ्या कशें धुवपाचें तें धुवन काडलें ताणें. हय, म्हणजे सगळें ताणें कशें कशें केलें. पूण हे फक्त अर्द तासाचो शो आसतलो, तो फक्त मिडिया जातलो. काल जेन्ना गांवांत भितर हांव तात्काळ जेन्ना 1 वरा भितर म्हाका कळ्ळे भितर हांव म्हजें सगळें म्हणजे त्या वाठारांत वचपाक जायना. सादारण 3.5 किलोमिटर व्हडलो पावस पडटा आसतना कमरभर उदकांतल्यान हांव चलत जेन्ना गांवांत भितर पावता आनी गांवां भितर रिलीफ दिता, रेस्क्यू दिता, लोकांक घेवन ती भुरग्यांक हाताक धरून किंवा तांकां उखलून दुसरे वटच्यान व्हरतात. ह्या कार्यक्रमान भितर हे लोक येवचे ना, कारण तांकां जाय तो मिडियाचो शो. आनी तांकां जर सुभाष प्रदेसायाचें काम गांवांत भितर कितें आसा हें तांणी पळोवपाक जाय. गांवां वचून त्या लोकांक विचारपाक जाय की सुभाष प्रदेसाय कितें काम करता तो. आतां जर स्वताच्या घरा कडेन वचपाच्या रस्त्याक तेच लोक जर कन्सेंटय दिना. काल म्हाका तर एकट्यान सांगलें की पयशे पयलीं दी, आपूण तें कन्सेंट लेटर बी न्ही, पयशे कॅश दिता जाल्यार आपूण सायन मारता. आतां पयशे कॅश हांव खंयच्यान घेवन वचूं? जाल्या शिवाय पयशे कशे दितले? एक्विजिशन प्रोसेसाक ते म्हणटा की एक्विजिशन जातलें ना जातलें आमकां खंय खबर आसा. मागीर बेश्टे ओगीच आमचे सायनी घेवन व्हरतले आनी जमीन आमची वतली. रस्तोय जाय, जमीनय जाय, पयशेय जाय आनी तेय कॅश जाय आनी तेय पयलीं जाय. अशा प्रकारे अनेक प्रॉब्लम्स आसात म्हणून हो रस्तो जायना. मदीं आमी पळयलें रमेश तवडकर एकट्यो SC ऑथॉरिटींतल्यान थंय पळोवणी जाल्ली, गव्हर्मेंटान निवेदनां गेल्लीं. तुमी दिसलें ना पण तें निवेदन, तुमी थंयचे लिडर जावन सुद्दां, पण एक्झॅक्ट कितें आसलो विशय? म्हाका कल्पना ना की कोण आयिल्ले. आनीक आयकल्लें हांवें की रमेश तवडकर सेक्रेटरीटान जावं बाकीचे SC ST कमिशनर आनीक तांणी येवन कितें तरी मिटींग आनीक चीफ मिनिस्टराकय ते मेळ्ळे. तुमकां कळना? म्हाका खबर ना कित्याक लागून म्हाका कळयलो ना तो. कितें आसूं न्ही, पूण आमी म्हजो कनेक्ट जो आसा त्या लोकां कडेन, त्या लोकांक विचारल्यार कळटलें. कळ्ळें न्ही, जे लोक आयज थंय सफर जातात तांकां म्हणजे प्रत्येक इमर्जन्सी वेळार म्हजीच याद जातली. काल त्या लोकांक एखादे वेळ सगळ्यांक तांणी फोन केले, पावले कोण? आमी इतकेंच सांगतात की ह्या लोकां खातीर काम करपा खातीर आमी फॉरेस्टा कडेनय झगडीं मारली आसात. आमी जे कोणी प्रायवेट ओनर आसा तांकां कशें धरपाचें. प्रायवेट ओनर्स जे वास्कोचो एकटो सोजा म्हणून आसा, ह्या सोजा कडेनय आमी कितली बैठक केल्यो. हांव सांगता एल्टन आमदार जाले नंतर पसून ह्या हातून भितर 3 फावटी आमी थंयच्या लोकां कडेन बसलेय बी. आतां सोल्युशन हातून भितर तांकां जाय तें सोल्युशन कशें येना. आतां म्हाका खबर ना की कशें मुखार वचप. आमी जर हिस्ट्री पयली त्या वाठाराची पळय, तो केपें मतदारसंघान आसलो. केपें बाबू आतां 2002तल्यान आहा, मागीर तो 2012तल्यान तो वाठार म्हाका दिसता तुमच्या मतदारसंघात. म्हणजे ताका मंत्री असो मेळनासलो, कॅबिनेटांतलो मंत्री असो. तुमी फर्स्ट टायम एक तुमच्या रुपान तांकां मंत्री मेळ्ळा. सो तुमच्या आतां एक्चुली प्लॅन कितें आहा? तुमी परिस्थिती पयली, विशय तुमकां खबर आहा. सो फुडें कशें वयतले, फुडें कसो नक्कीच कितें तरी उपाय काडपाक जाय. काल त्या लोकांक भितर घेवन बसलो. राती हांव ह्या इतक्या वरांतल्यान पसून हांव रातचे 9 भितर 9 जाता म्हणल्यार तांच्या घरा कडेन बसला. तांच्या 2 वाड्यांचेर एक सकयल ज्या लोकांची जमीन लागतात त्या लोकां कडेन हांवें मिटींग घेतली. वयर जे लोक लागतात तांकां सगळ्यांक एकठांय हाडून मिटींग घेतली आनी तांकां एक्सप्लेन केलें की जबाबदार हांव आसां की तुमी कन्सेंट लेटर फॉर एक्विजिशन दियात आनी ताजे नंतर तुमकां पयशे दिवन आमी हें करतले. आनी अशे तरेन आमी काम मुखार व्हरपाचें केल्लें आसा. हांवें सांगलें तांकां की वास्कोचे जावं बाकीचे थोडे जमिनी डिस्प्युटांनी बी गेल्ले आसात. जे लोकांचे आयज कोर्ट चल्लेले आसात तातूंतल्यान येना. आतां सरकारान एखादे वेळ हें सगळें पेंडींग दवरून इमर्जन्सी म्हणून लावन कितेंय जर तें एक्विजिशन केलें जर जाय जाल्यार शक्य आसा. पूण अशा परिस्थितीन भितर जेन्ना ती कुटुंबांच एकत्रीत येवन कन्सेंट लेटर दिना आनी एक्विजिशना खातीर जर पयली कॅश मागता जर जाय जाल्यार खूब दुर्दैव आसा. म्हणूनच आमी हो प्रयत्न करतात. हांव त्या लोकां कडेनय विचारलें हांवें, तुमी ह्या डिमांड करता आसतना रस्तो कितें आकाशांतल्यान बांदपा जायना. रस्तो म्हणटा तो जमनी वेल्यानच वचपा जाय आनी जमनीच्या मालकांचें कन्सेंट ना जर जाय जाल्यार सरकार म्हणजे फोर्सिबली तें एक्विजिशन करपाक शकना. इन केस सामकेंच वॉर सिच्युएशनान तें करपाक जाता, पूण परत तें हें करप बरोबर शक्य दिसना. म्हणूनच
त्या लोकां खातीर एखादे वेळ आयज आमी पळयतात की कल्ला गांवांत तशी परिस्थिती साळजिणी गांवांत भितर आशिल्ली. साळजिणी आमी करून घेतलें, तुडव आशिल्ली, तुडव करून घेतलें, मानगाळ करून घेतलें, ती गोळ्यावाडी म्हणून आशिल्ली हांगा कर्ला गांवांत भितर. हेच लोक कन्विन्स जायना. त्या जे लोकां कडच्यान व्हरपाक मेळटालें त्या वेळार केलें. आज लोक जागृत जाल्ले आसा. हे सगळे रस्ते जावपाक कित्याक पावले? थंयच्या लोकांनी ऑब्जेक्शन घेतलें ना की आपल्याक पयशे मेळपाक जाय, हें मेळपाक जाय म्हणून. पूण आयज हांगा मल्टिपल ओनर्स आसात आनी जॉयंट फॅमिली आसले कारणान एखादे वेळ आमच्या सरकाराक कितें जाय पडटा 114 आसा खुबशे सगळेच म्हाका हांव म्हणना की सगळे पयशे मागता जावं हें न्ही. पयशे दिवपाक कांय हरकत ना. पूण एका हाजेर जॉयंट आसतना 20 नांव आसतात आनी ते जे 4 आसात ते भायले आसात जाणी प्रॉपर्टी घेतिल्ले. ते मुंबय रावता, पणजे हांगा खंय भायर आसात, आवट ऑफ इंडिया रावतात. हांचे सगळ्यांचो मेळ जायना. ह्या परिस्थितीन भितर जे लोक थंय वचून अश्योच बडाय मारतात आनी म्हजेर आरोप करतात तांणी ग्रावंड लेवलाचेर काम करपाक जाय. कारण हांगा 8 जाण भुरगे आसा त्या शाळेक पसून एक पूर्ण वेळ शिक्षक आमी दिल्लो आसा, सरकारूय करतात. ज्या वेळार थंय हें जायनाशिल्लें, हांव तें कल्ला म्हणटा गांवांत भितर टिचर कोण वचपाक तयार ना, त्या वेळार आमी 2002 थंयचोच एकटो भुरगो 12वी जाल्लो, ताका टिचर्स म्हणून टेम्पररी केलो, ताका मागीर कोर्स करपाक लायलो आनी ताका कोर्स करपाक लावन ताका परत एक फावटी हाडून थंय शाळा सुरू केली की ह्या दोंगर भागांतल्या लोकांक सकयल चलत 3 किलोमिटर 4 किलोमिटर वचपाक भुरग्यांक जमचें ना म्हणून आमी हें करीत आयिल्ले आसा. त्या गांवांत भितर एक हांवें बांय मारली, स्वताक कश्ट करून 5 लाख मोडून हांवें बांय मारली. कल्ला गांवांत भितर श्रमदान हें 20 वर्सां पयलीं हांवेंच केल्लें आसा. म्हणून तर त्या भागांतले लोक म्हाका प्रिफर करतात. कळ्ळें न्ही? इलेक्शनान लोकांक एखादे वेळी दिसतलें की सुभाष कितें पयशे चारून करनात, पयशे दिवपी फाटल्या इलेक्शनान कितलेशेच आयले पूण कोणाच्यान जालें ना. हे लोक बिलीव करतात म्हाका, कारण इमर्जन्सीच्या वेळार सुभाष फळदेसाय तांकां पावतलो हो विश्वास तांचे मदीं आसा. ह्या टर्मात ह्याचो काजू गटाक हो रस्त्याचो प्रश्न आहा तो सॉल्व करपाचे प्रयत्न जातले एकदा कंक्लूजन? निश्चितपणान आमचे प्रयत्न पूर्णपणे आसात. कारण आतां मशिनरी एक्टीव जाल्ले आसा. एखादे वेळ इन्फोर्स करपाचेच जाले जर जायत आमी खंयचीय क्लॉज लावन तो इन्फोर्समेंट एक्विजिशनाचो प्रोसेस आमी मुखार व्हरतले. लोकांक हांव इतकी मागणी करता, तुमकां पयशे जाल्यार पयशे मेळटले, पूण ते पयलीं मेळचे ना. ताजेर मातशें पाशस धरात. प्रोसेस आसा. आनी कोणीय गांवांत घुसले नंतर की रस्तो जालो ना म्हणून आरोप करचे परस तुमी स्वताच्या त्या कुटुंबाच्या सदस्यां कडेन, म्हाका दिसता की 80% लोक हे अशें दिवपाक तयार आसा. पूण ते 114चेर 10 लोक आसा, दोग लाख दिना जर जाय जाल्यार ते मुखार वचना. आनी सरकारी हातूंत भितर ताणें ऑब्जेक्शन हाडलें जर जायत तें उरता. सो ह्या गांवांत भितर जे रोबोल घालपाचें जावं पॅकींग करपाचें ही कामां आमी केल्लीं आसात. कळ्ळें न्ही? अनऑफिशियली हें सगळें आमी काम करीत आसात. आनी प्रत्येक वर्साक आतां पावसान धुवन गेले नंतर 15 दीस 20 दीस म्हजें मशीन थंय चलता आनी मागीर परत माती बी घालून पूर्ण फुडल्या एक सिजन तसोच वता. एक वारंवार करीत आसा हांव. परमनंट सोल्युशन जाय, लोकांचो तेंको जाय. परमनंट सोल्युशन लोकांचो तेंको जाय, लोकांनी पुढाकार घेवपाक जाय. आमचे बाकीचे आनी केले जर जायत जाल्यार एक सुंदर असो रस्तो जाता. बार्शेंतल्यान काणकोणच्या भितर सरतनाचो एक रस्तो येता आनी तो नेत्रावळी गांवांत भितर पावता. एक शॉर्टकट विदीन 8 to 10 किलोमिटर्स, जें डिस्टन्स आमकां 50-60 किलोमिटर वचून नेत्रावळी वचपाक जाय. केपें येवन सांग्यावेल्यान नेत्रावळी वचपाक जाय. हें डिस्टन्स आमकां 8-9 किलोमिटरांचेर आमी नेत्रावळी पावतात. एक शॉर्टकट रस्तो जाता. कळ्ळें न्ही? आनी हे दोनी गांव कनेक्ट जाता. आनी गांव अशे आसात की म्हणजे जे वाडे आसात ते काजूगट्टो आनी कल्ला अत्यंत थंड हवामानाचे हिल स्टेशन्स आसात, ज्या जाग्यार ट्युरिजम वाडपाक शकता, ज्या जाग्यार अनेक तरेचीं उत्पन्न जाता. आज डाळिंबा सारकें पीक जाता, स्ट्रॉबेरीज जावपाक शकता. अनेक तरेचीं जी गोंयांत भितर खंयचीच पिकां मेळनात. जशें आमी वेल्ले गांवांत भितर, साळजिणी गांवां भितर हें करतात, आमी तुळो गांवां भितर अनेक तरेचीं आमी पिकां घेतात. टॉमॅटो घेतात किंवा डाळिंबां घेतात, स्ट्रॉबेरीज घेतात. तशें पीकय हांगा काडपाक जाता. रस्तो म्हत्वाचो. रस्तो त्या खातीर दळण वळण ना आनी कोणाक कांय करपाकय मेळना. सुंदर अशें डेयरी फार्मींग थंय जावपाक शकता. तें वातावरण पळयलें जर जायत. पूण हे सुंदर विलेजीस आसा त्यो करतले जर जायत लोकांचें कोऑपरेशन अत्यंत गरजेचें.
ओके. काजूगट्टो हे रस्त्याचो जो विशय जरी लोक एक 100 लोकांचो विशय असलो पण खंयचो डेवलपमेंट तेंच्या मदीं पावतलो जाल्यार रस्तो हो म्हत्वाचो आहा, तांकां सोयी खातीर रस्तो हो म्हत्वाचो आहा. मंत्री आपले पद्दतीन काम करीता पण रस्तो बरे तरेन सोंपे पद्दतीन जातलो जाल्यार लोकांचो तेंको लोकांचें सहकार्य हे लागतलें. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.